सो माझ्या लॉयरान सांगला की जे आम्ही डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन स्पीकराच्या ऑर्डराचेर आमी जे चॅलेंज केल्ले हायकोर्टा मुखार तेजे नंतर जज आशिल्लो तो रेक्यूज जालो आनी स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करून तो तेजे मुखार दवरपाचे निर्णय घेतलेलो. तेजे नंतर स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट जालो आनी तेजे नंतर आतां आमी परत एक एप्लिकेशन मूव केलें की तें बेगीन जावचें म्हणून. आनी म्हाका लॉयर जस्ट इन्फॉर्म केलें की ते 15 तारखेक वाया व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग मुंबयच्यान तें जातलें आनी आमचे वतीन एडवोकेट कपिल सिब्बल ह्या मॅटराक अपील येता. म्हाका अपेक्षा धरता की तें इमिजिएटली डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आसा तें ऑनरेबल हायकोर्ट डिस्पोज करतलो, कारण इलेक्शनाचो वेळ खूब लागीं पावल्लो आसा आनी हें पिटिशन खूब तेंप जालो पेंडींग आसा. सो ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर डिसिजनाचे सगळे लोकूय वाट पळयतात आनी अशी अपेक्षा धरता की ऑनरेबल हायकोर्ट एक बेगीन जस्टीस गोंयच्या लोकांक दितली. Yes, somewhere you feel that it has been too much delay in this because आणखीन 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स आसा. इलेक्शनाक लागीं पावले कोड ऑफ कंडक्ट जाल्यार मागीर ताका डिस्क्वॉलिफिकेशनाक अर्थूच ना. तूं सांगता तें एब्सोल्युटली करेक्ट, कारण आमच्या स्पिकरान जो एक हेजो जज आसता डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचो, ताणें हें पिटिशन जवळ जवळ 20 म्हयने घरचे भायर पेंडींग केलें आमचो टायम. आनी ताचे नंतर आमकां सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपा पडलें. सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करतकच जवळ जवळ 6-7 म्हयने सुप्रीम कोर्टान गेले आनी तेजे नंतर स्पिकरान ती ऑर्डर दिली. स्पिकरान ऑर्डर करून परत 2 म्हयने गेले आमची ती हायकोर्टान आतां लिस्ट जाता म्हणल्यार. पूण अपेक्षा धरता की ऑनरेबल हायकोर्ट ह्या पिटिशनाचेर बेगीन डिसिजन दितलो, कारण फेब्रुवारीन तें इलेक्शन आसा आनी तेजे नंतर जर ते निर्णय घेतलो जालो जाल्यार ते कांय इम्पॅक्ट कांय जावचो ना. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल हायकोर्टूय बीन सेन्सिटीव आसतलो ह्या मॅटराक आनी लोकांची अपेक्षा आसा की हें पिटिशन हायकोर्टान बेगीनचे बेगीन डिस्पोज जावचें. से सपोज देर आर स्पेक्युलेशन दॅट नोव्हेंबरान बाय इलेक्शन जावंक शकता. दीस इज सप्टेंबर. फाल्यां समज कोड ऑफ कंडक्ट लागला तूं केस फाटींग घेतलो कितें करतलो मागीर? नो तरी पूण हें करतलो खंयच्याच स्टेजीर हांव केसी फाटीं बिकॉज इलेक्शन समज कोड हेजेर हांव केसी फाटीं घेवचो ना, कारण ह्या केसीचे आतां दुसरो आनी एक पैलू आसा. एक जाला की डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाक 10th शेड्यूल वायलेट केल्लें आसा. 10th शेड्युला प्रमाणे काँग्रेस पक्षान खंयच डिसिजन घेवना हें मर्ज करपाक आनी जे आमदारांक अधिकार ना ह्या हेजेर तें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मेरिटाचेर डिस्पोज जातलें. पूण तेणी एक जे डॉक्युमेंट फॉर्ज केल्ले आसा ते फॉर्जरी डॉक्युमेंट्स डेफिनेटली फाटल्यान घेवपाक शकना आनी ते हेंय लेप्सूय जावपाक शकना, कारण ते जे तेणी क्रायम केल्ली आसा आमचे डॉक्युमेंट्स फॉर्ज करून. म्हाका दिसता आमचो गव्हर्मेंट फेब्रुवारी येतलो आनी फेब्रुवारी येतकर हें जे आमी केस केल्ली आसा, कंप्लेन फायल केल्ली आसा, जे ते आजुनी रजिस्टर करपाक सुद्दां ते खेळटात. ते एक पुलीस स्टेशनाकडल्यान दुसरें पुलीस स्टेशन म्हणटात, म्हणजे तो परत ते टायम कन्झ्युमींग करता. पुलीस ती केस रजिस्टर करून घेवपाक सोदना. जशें स्पिकरान आमचें पिटिशन डिस्पोज करपाक 20 म्हयने घेतले, त्याच तरेन पुलीस मशिनरी तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी त्या खातीर ती FIR रजिस्टर केली ना. आमकां तेजे नंतर कोर्टान मूव करपाक पडलें, डायरेक्शन दिवपाक. तो आजुनी ते लूपहोल्सचेर खेळटात आनी टायम कन्झ्यूम करतात. पूण आमकां कॉन्फिडंट आसा फेब्रुवारी 2022 आमचो सरकार स्थापन जाता. स्थापन जाले त्या बरोबर ही केस आमी परस्यू करतले इमिजिएटली आनी ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाक जे फॉर्जरी डॉक्युमेंट्स तयार केल्यात तांकां सगळ्यांक ख्यास्त ही मेळपाकूच जाय. Will Girish use all these documents to produce it even before the election commission office once the elections announced? समज तो हितून निकाल काय येना जाल्यार because the nominations ह्या candidates तर फायल करतलेच आपणाचे कॅन्डिडेटचे. So can your documents be useful for that also at the same time? I am confident that Honorable High Court is very sensitive on this matter. Honorable High Court also knows that something has gone wrong and they will give the verdict in our favor by disqualifying all the 10 MLAs that has
defected from Congress to BJP. Yesterday, Babush told that the Congress is like an open door. Everyone comes and goes out. What do you like to say? I want to tell Babush Mansuran, those days are gone. We had never taken such a strong decision at all level, at district level, PCC level, and at the Delhi level. And all the leaders are speaking on same line. It's the first time that all the leaders in Goa as well as in Delhi, on these 10 MLAs, defected MLAs is concerned, they are speaking on one line. So थंय खंयचेच तांकां आनी इवन त्या फाटल्या दारांतल्यान येवपाक सो बाबुशान हें धरचें न्ही की काँग्रेस पक्षान आतां कोणूय येतले आनी कोणूय वयतला. आमी एक फर्स्ट स्टेप घेतला कारण डिफेक्शन इज अ वायरस, सामकें वायट वायरस आनी हे वायरस गोंयकारांक खूब त्रास केल्ले आसा. सो हें कोविडाचे परस वायट वायरस आसा आनी हे वायरस ताका वॅक्सिनेशन ना, हेका क्युअर म्हणटा ना. क्युअराक फर्स्ट स्टेप आतां काँग्रेसीन घेतला. सेकंड स्टेप गोंयच्या लोकांनी घेवपाक जाय की प्रत्येक डिफेक्टराक डिफीट करपाची जबाबदारी आतां गोंयच्या लोकांची आसा. फर्स्ट स्टेप एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी घेतलेली आसा. आमी मागतात सगळे पॉलिटिकल पार्टी कडेन की हे डिफेक्शन वायरस जो आसा तो गोंयच्यान काबार करुया. आमचे मतभेद आसतले सगळे गोष्टी, पूण डिफेक्शनाचेर मतभेद आसपाक जायना. डिफेक्शनाचेर सगळे पॉलिटिकल पार्टीन एक जावपाक जाय आनी ह्या डिफेक्टरांक घर धाडपाचो निर्णय घेवपाक जाय आनी हेका लोक सपोर्ट करतले ही अपेक्षा जाय. So only these 10 defectors, not anybody else. कोण आनी दुसरो जो कोण डिफेक्ट करता आमकां सद्याक इमिजिएटली आमी ह्या 10 आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन फायल केल्लें आसा आनी लोक दुखवलेले आसा. पूण ह्या 10 जाणांचो एक आमी निर्णय घेतला, जो लोकांक जाय तो निर्णय घेतला आमी. म्हणून आमी लोकांक परत सांगपाक सोदतात की आमी लोक कितें सांगतात, लोक कितें उलयतात, लोकांक कितें जाय तेजें राजकारण आमी करतात आनी तें आमचें राजकारण. थँक्यू.